नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार। हांव अलिशा मेनेझेस आनी पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। कोरोना दुयेंतींक मरण येवपाचो प्रकार सेगीत सुरू। मंगळारा 6 दुयेंतींक आयले मरण। कोंकणी भाशा मंडळाचो कोंकणी खातीर जाहीरनामो प्रती सगळ्या पक्षांक केल्यो सादर। भाजपा सरकारान केंद्रांत सत्तेर आसून लेगीत देशा खातीर कांयच केल्लें ना असो आरोप मुंबय काँग्रेसचो अध्यक्ष मिलिंद देवरान केलो। भाजपा जुमला पार्टी देखून गोंयकारांनी काँग्रेसीकूच दिवचें मत, काँग्रेस फुडारी अशोक चव्हाणाचें आव्हान। गोंयचेर आर्थीक संकट हाडपाक पुरायपणान भाजप जापसालदार, काँग्रेसीच्या अशोक चव्हाणाचो आरोप। कोरोना दुयेंतींक मरण येवपाचो प्रकार सेगीत सुरू आसून मंगळारा 6 दुयेंतींक मरण आयलें। नवे दुयेंती मेळपाचें प्रमाण मात उणें जाल्या। 3162 चांचण्या उपरांत 469 नवे दुयेंती मेळ्ळे। 910 दुयेंती बरे जाल्ल्यान दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 96.84% आसा। मंगळारा उपचारा खातीर 16 दुयेंती हॉस्पिटलांत दाखल जाल्ले, जाल्यार 11 दुयेंतींक डिस्चार्ज मेळ्ळो। 3930 सक्रिय दुयेंती आसात। सोमारा 453 दुयेंती घरा आयसोलेशनांत रावल्या। आयज मेरेन खंयच्याच सरकारान कोंकणी अस्मिताये विशीं फावो ती गंभीरताय दवरली ना। देखून नवे सरकार येतले तेन्ना तांच्यांनी कोंकणी भाशे खातीर म्हत्वाची पावलां उबारची गरज आसा, अशें आवाहन कोंकणी भाशा मंडळाची अध्यक्ष अन्वेषा सिंगबाळ हाणें केलां। कोंकणी भाशा मंडळान काडलेलो कोंकणी जाहीरनामो गोंय विधानसभा वेंचणुकेंत उबे रावपी सगळ्या राजकीय पक्षां कडेन सोंपोवन तांच्यांनी निवडून आयल्यार उपरांत ह्या जाहीरनाम्याची अंमलबजावणी करची अशी आस्त कोंकणी भाशा मंडळ आनी कोंकणी समाज फुडाऱ्याच्या सरकारा कडेन दवरता। 14 फेब्रुवारीक गोंयांत मतदान जातलें। मार्च म्हयन्यांत आमी आमचें नवें सरकार वेंचून हाडटले। 1987 वर्सा गोंय राजभास कायदो पारीत जालो, तो विधानसभेन पास जालो आनी ताच्या उपरांत ह्या कायद्या खाला राजभास संचालनालय स्थापन जालें। ताका कर्मचारी मेळ्ळे, आपले काम करपी मेळ्ळे, साबार येवजण्यो ह्या संचालनालयान चालीक लायल्यो आनी राजभाशेच्या संदर्भात हळू हळू काम सुरू जालें। पूण ती मागीर गोंयची राजभास म्हणया, राजभास कायदो चालीक लावपा बाबतींत म्हणया किंवा शिक्षणांत कोंकणीचें स्थान म्हणया वा एकंदरूच सरकारी पातळेचेर कोंकणी भाशे संबंदान जी एक आस्था आसपाक जाय आशिल्ली, ज्या गतीन हें काम मुखार वचपाक जाय आशिल्लें, त्या गतीन हें काम केन्नाच मुखार गेलें ना। खंयच्याच सरकारान कोंकणी भाशेक, आनी हांव फक्त कोंकणी भास म्हणना जाल्यार कोंकणी जाका आमी कोंकणी समाज, जाका आमी आमची अस्मिताय मानता, त्या कोंकणी अस्मितायेच्या बाबतींत जाय ती गंभीरताय आयज मेरेन दाखयली ना। त्या खातीर आमकां दिसलें की जेन्ना नवें सरकार मार्च म्हयन्यान येतलें, त्या नव्या सरकारान कोंकणी भाशे विशीं आनी एकंदरूच कोंकणी आमच्या अस्मिताये विशीं खूब म्हत्वाची पावलां उबारपाची गरज आसा। राजभास कायदो जावं, शिक्षण जावं, केंद्रीय येवजण्या बाबतींत जावं किंवा भास आनी संस्कृताये विशीं जावं, ह्या सगळ्या मळांचेर सरकारान खूब मोठें काम करपाची गरज आसा आनी त्या खातीर कोंकणी भाशा मंडळान एक म्हत्वाचो निर्णय घेतलो। कोंकणी भाशा मंडळान कोंकणी विशीं एक जाहीरनामो तयार केलो, ज्या जाहीरनाम्यांत आमी एकंदरूच कोंकणी भाशे विशीं आनी कोंकणी खातीर कितें कितें जावं येता, खास करून सरकारी पातळीचेर ह्या संबंदान सुचोवण्यो तयार केल्यात। ह्या संबंदान वेगवेगळ्यो आमच्यो मागण्यो तयार केल्यो आनी फाटले कांय दीस मंडळाच्या कार्यकारी समितीच्या वांगडी गोंयांतल्या सगळ्या म्हत्वाच्या पक्षांक मेळ्ळे।
ह्या पक्षांक मेळून त्यांच्या कडेन त्यांच्या वांगड्यां कडेन चर्चा करून कोंकणी खातीर कितें करूं येता हें आमी तांकां सांगलें आनी तांच्या जाहीरनाम्यांत ह्यो गजाली जर तांकां आस्पाव करप शक्य आसा जाल्यार त्यो तांणी करच्यो पण त्याय म्हत्वाचें म्हळ्यार जेन्ना सरकार निवडून येतलें तेन्ना त्या सरकारान ह्यो सगळ्यो गजाली चालीक लावच्यो अशी मागणी आमी तांचे कडेन केली. ज्या ज्या पक्षांक आमी मेळ्ळी गोंयांतल्या सगळ्या मुखेल पक्षांक तातूंत भारतीय जनता पक्ष भाजपा हांकां आमी मेळ्ळी आनी तांच्या वांगड्यां कडेन आमी चर्चा केली. काँग्रेस पक्षा कडेन आमी मेळून तांच्या वांगड्यां कडेन चर्चा केली. गिरीश बाबा कडेन चर्चा केली जे अध्यक्ष आसात काँग्रेस पक्षाचे. मगोक ह्या पक्षा कडेन आमी उलयली. दीपक बाब ढवळीकार हांकां मेळून तांकां आमी हो जाहीरनामो तांच्या कडेन दिलो, तांकां सादर केलो. गोवा फॉरवर्ड पक्षाक आमी मेळ्ळी. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे विजयबाब सरदेसाय हांकां आमी हो जाहीरनामो तांकां सादर केलो. आम आदमी पक्षाचे राहुल बाब म्हामरे जे तांचे अध्यक्ष आसा तांकां मेळून तांचे कडेन चर्चा केली आनी तांकां हो जाहीरनामो आमी सादर केलो. रेव्होल्युशनरी गोवन पक्षाचे जे वांगडी आसा जाळवणदार आसा तांकांय आमी हो मॅनिफेस्टो सादर केलो. गोंयचो स्वाभिमानी पार्टी ह्याय बी पक्षाक मेळून आमी तांकां हो जाहीरनामो सादर केलो. तशेंच शिवसेनेच्या गोंय फाटेच्या जाळवणदारांक मेळून तांकांय बी आमी हो जाहीरनामो दिलो. कांय पक्ष आसात ज्यांच्या जाळवणदारांक मेळप आमकां शक्य जालें ना वेळाक लागून पूण तांच्या मेरेनूय बी आमी हो जाहीरनामो पावयला आनी हो जाहीरनामो वाचून तातूंत ज्यो ज्यो सुचोवण्यो केल्यात त्यो मुजरत तांणी चालीक लावच्यो अशी मागणी आमी तांच्या कडेन केल्या. केंद्रीय सरकारान आयज मेरेन कसलीच बरी कामां करूंक ना असो आरोप मुंबय काँग्रेसचो अध्यक्ष मिलिंद देवरान केला. काल भाजप पक्षान संकल्पपत्र जाहीर करून भाजपान 6 म्हयन्यां उपरांत मीन वेवसाय सुरू करतले अशें आश्वासन दिल्लें. भाजप सरकार फटीचीं आश्वासनां दिवन लोकांक फटोवपाचो यत्न करता अशी टिका मिलिंदान केल्या. पेट्रोलाची दर देंवतली अशें भाजप उलयता. परत भाजप सरकार सत्तेर आयल्यार कांयच बदल जावचो ना अशें मिलिंद देवरान सांगलें. काँग्रेस हो एकमेव पर्याय जो भारताचो बदल करूंक शकता अशें ताणें पत्रकार परिशदेंत सांगलें. No, I will say that unemployment is a very serious issue nationally. That is because of mismanagement of the government of India. Many countries have gone through a lot of economic distress because of coronavirus. But every country has invested in their youth. Today the government of India has done nothing. And if you saw the speech of the Prime Minister in Parliament yesterday, unfortunately the Prime Minister of India is still believing that the Prime Minister of India is Jawaharlal Nehru. And I think it's important to remind the Prime Minister of India that the Prime Minister of India in 2022 is Narendra Modi. And employment in Goa is a very serious issue. But how do you create employment in Goa? I give you an example of a big port like Momogao Port Trust. If you want to boost Momogao Port and create employment, you have to invest in resources to trade. You cannot say in the port, I will build one more terminal. You cannot say I'll build something else. What will you trade? And therefore, starting mining again in Goa is very, very important in a sustainable way. Why in a sustainable way? Because 5 years later, again, somebody should not go to court. Again, the whole cycle will start. Again, mining will get banned. And our commitment is not to create employment by importing coal which is polluting, but by exporting environmentally sustainable iron ore. And in the manifesto also, they've said, we will start mining after 6 months. If I'm not mistaken, Sunilji, for the last 10 years, they've been talking about starting mining. 2012 election, that time 2014 Lok Sabha election, they said we'll start mining. 2017 Vidhan Sabha election, I remember I was here, they said we'll start mining. पेट्रोल का देखिए, पेट्रोल को कम करने के लिए 2 इश्यूज हैं. एक, राज्य सरकार अपनी एक्साइज ड्यूटी कम कर सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार को भी करना पड़ेगा. सबसे पहले केंद्र सरकार को, जब पेट्रोल और खास करके कच्चा तेल का दाम में इतनी गिरावट आई थी, अब कच्चा तेल का दाम बढ़ रहा है. When the time was right, Government of India didn't reduce it. So now the Government of India is, in fact today I read an article that the Government of India has hinted through somebody that चुनाव खत्म होने के बाद वे दोबारा पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाएंगे. So this is not the way to do politics. आपको हर केवल वोट के लिए जनता को गलत तरह से आप प्रभावित करना चाहते हैं,
ये देश के लिए, देश के विकास के लिए, ज़रूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाने के लिए ये बहुत अन्याय है. भाजपा जुमला पार्टी आसा देखून गोंयकारांनी काँग्रेसीकूच मत मारचे अशें आवाहन महाराष्ट्राचे आदले मुख्यमंत्री आनी काँग्रेस फुडारी अशोक चव्हाण हाणें केलां. 2017 विधानसभा वेंचणुकेंत लोकांचो जनादेश मेळून लेगीत काँग्रेस सरकार स्थापन जावंक ना. पूण हे फावट तशें जावचें ना. कोणाचीच मजत घेनासतना काँग्रेस सत्तेर येतले. तशेंच काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड युती एखादी सत्ता घडयतले अशें विस्वासूय ताणें दाखयला. Well, I have come here for the last, this is my second day in Goa. And if you ask me very frankly, I would say the Congress definitely has an edge over BJP and the other smaller parties. And we are going to form the government is my gut feeling, because the tremendous response which our leader Priyanka Ji Gandhi Vadra, she got, Rahul Ji had, the Congress entire leadership which is working here for the Congress to win in this Goa. I think we are doing extremely well, and people are confident. People want a good government, a stable government, a government that works for the people. So it is something which is keeping the word, a commitment to the progress of Goa, which I feel really matters. And I think we definitely have an edge, and Congress should form the government is my gut feeling. See, this is a hypothetical statement which you are saying at the moment. Yeah. I don't think we will require any help from any other except our ally. We would not have the, we wouldn't require the support of any other parties, because today what I see as overall overview of the entire scenario is that the Congress is emerging much stronger day by day. Every day there is an improvement, every day the surveys which are coming, every day the feedback which we are getting. I think, and moreover, as you said, last time the situation was different. Ever since the BJP has come to power in this country, the politics of breaking, the politics of handling parties in such a way that people break away from them by luring them with all sorts of mechanisms which the BJP has adopted is rather shameful in a democratic country like India. भाजपान वर्साक 6 सिलिंडर फुकट दिवपाचे लोकांक उतर दिला, पण 5 वर्सां सत्तेर आसतना तांच्यांनी हें कित्याक करूंक ना. तशेंच येता त्या 5 वर्सांनी मिना खणी सुरू करतले अशें आश्वासन ताणें दिलें. पूण ताचें सरकार आसतना मात ताचे कडेन हें करपाक जावंक ना अशें महाराष्ट्राचे आदले मुख्यमंत्री आनी काँग्रेस नेते अशोक चव्हाणान म्हटलें. भाजपान गोंयचेर आर्थीक संकट हाडला अशी खर टिकाय ताणें ह्या वेळार केली. अवलंबून आहे. तुम्ही किती मेहनत घेता, इथली प्रचाराची पद्धत वेगळी आहे. मुंबईला आम्ही प्रचारात सभा घेतो, मिटिंग घेतो. इथे आपण डोर टू डोर प्रत्येकाच्या घरामध्ये जाऊन लोकांना भेटतो, विनंती करतो. हा आपला उपक्रम पुढच्या 4-5 दिवस व्यवस्थितपणे आपण राबवला तर मला खात्री आहे की तुम्हाला निश्चित चांगलं यश आपल्याला नक्की मिळू शकतं. गोव्यातले खूप प्रश्न आहेत. मायनिंगचा प्रश्न मोठा आहे. लोकांना रोजगार मिळत नाही आहे. गेल्या या 2 वर्षामध्ये कोविड, या सरकारने BJP सरकारने कोविड सर्व्हिस हँडलिंग केलं. लोक मोठ्या प्रमाणात निधन झालं लोकांचं. ऑक्सिजन लोकांना मिळालं नाही. पर्यटन समूह संपून गेलं. नोटबंदीमध्ये आणि कोविडनंतर गोव्याची सगळी वाट लागलेली आहे. आणि विद्यमान BJP सरकारने तुमच्या गोव्याला पुन्हा वर आणण्यासाठी काही केलं नाही. आज पुन्हा 3 सिलेंडर फुकट देतो. अरे बा 5 वर्ष होता ना, 5 वर्ष होतं तेव्हा तुम्ही काही सिलेंडरचा विचार केला नाही. मायनिंग सुरू आम्ही पुन्हा करू म्हणतात. 5 वर्षात तुम्ही मायनिंग सुरू करू शकला नाही. गोव्याचं पूर्णपणे एकंदर आर्थिक परिस्थिती वाटोळ झालेलं आहे आणि सामान्य माणसाला कुठल्याही रोजगाराचं साधन उपलब्ध नाही आहे. अशा प्रकारची बिकट परिस्थिती गोव्यामध्ये आहे. आणि त्यामुळे काँग्रेस चांगलं राज्य करू शकते. ज्यांचं केंद्रात सरकार आहे भाजपचं, राज्यात सरकार होतं. तुम्ही एवढं असताना मागच्या 5 वर्षामध्ये 10 वर्ष म्हणली, मागच्या 10 वर्षामध्ये सामान्य माणसाला पूर्ण देशोधडी लावायचं काम या भाजपच्या सरकारने केलेलं आहे. आमच्यो खबरो अशेंच चालू आसतल्यो त्या म्हणसर घेवया एक ल्हानसो ब्रेक. पूण तुमी खंयच वचूं नाका, पळयत रावा गोमंतक TV.
परत एक फावट येवकार आतां पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयच्या विकासा खातीर 17,000 कोटी गोंयांक दितले अशें उतर केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन दिलें. नुस्तेमारी वेवसाय 7 पटीन वाड जातली आनी गोंयचे नुस्तेकार करोडपती जातले अशें सभे वेळार नितीन गडकरीन सांगलें. पोर्टाच्या खातीर 12,000 कोटी रुपयांचे 30 प्रकल्प दिल्यात, तातूंतले 10 प्रकल्प पुराय जाल्यात अशें ताणें सांगलें. लोक परत एकदा भाजप सरकाराक वेंचून हाडटले अशें शिवोले जाल्ल्या जाहीर सभेंत तो नितीन उलयतालो. गोव्यामध्ये यानंतर टुरिस्टची संख्या दुप्पट करणार. म्हणजे जी भांडवली गुंतवणूक आहे कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट टुरिझममध्ये, त्यातली 49% ही रोजगाराच्या निर्मितीवर खर्च होते. मी आपल्या पोर्टला 12,000 कोटी रुपयाचे 30 प्रोजेक्ट दिले, त्यातले 10 पूर्ण झाले. पोर्टचा विकास झाला, रस्त्याचा विकास झाला, एअरपोर्ट निर्माण झाला, फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री झाल्या, टुरिझम वाढलं, क्रूज सुरू झाला. फिशरमॅन करता आम्ही फिशिंग हार्बर मोठं तिथे वास्कोमध्ये ते बांधायला घेतलं, जवळपास पूर्ण झालं. आणि आता गोव्याचे मच्छीमार 10 नॉटिकल मैल नाही तर 100 नॉटिकल मैल जातील आणि फिशिंगचं उत्पादन 7 पटीने वाढेल आणि गोव्याचे मच्छीमार करोडोपती होणार आहेत. एन्व्हायरमेंट आणि फॉरेस्ट डिपार्टमेंटना अनेक अडचणी आल्या, लोकांनी विरोध केला, कोर्टात केसेस झाल्या, पण एअरपोर्टचं काम सुरू झालं. एअरपोर्टचं काम सुरू झाल्यानंतर प्रश्नाला एअरपोर्टला जायला रस्ताच नाही. त्यावेळी पुन्हा माझ्याकडे आले, म्हणाले हा रस्ता तुम्ही करून द्या. मी अधिकाऱ्यांना बोलावलं, त्यांनी सांगितलं की हा रस्ता NH नाही आहे, राष्ट्रीय महामार्ग नाही साहेब, आपल्याला करता येत नाही. श्रीपादजींनी सांगितलं तुम्ही जर केला नाही तर हा रस्ताच होऊ शकत नाही, कारण हा रस्ता जरी 15 किलोमीटरचा असला तरी याच्यावर 1200 कोटी रुपयाचा खर्च आहे. केवळ श्रीपादजींच्या आग्रहाखातर मी अधिकाऱ्यांना सांगितलं की नाही करतायत तर ठीक आहे, त्याला राष्ट्रीय महामार्ग घोषित करा, 1200 कोटी रुपयाची मंजुरी द्या आणि हा रस्ता झाला पाहिजे. गोव्याच्या विकासाकरता 4 लेनचं 6 लेन कन्वर्ट करण्याचा निर्णय घेतलाय, 206 किलोमीटरचा, ज्यात 17,000 कोटी रुपये पुन्हा गोव्याला देणार आहे. भाजप सरकारान सर्गी कर्मचाऱ्यांचेर अत्याचार केला असो आरोप काँग्रेसीचो प्रसिद्ध मुखेली सुनील खवटणकारान केला. 7वें वेतन आयोगाचे ताका लाव मेळिल्ले नात. तशेंच भाजप सरकारान शिक्षक विद्यार्थ्यांक पिडला अशी टिका सुनील खवटणकारान केल्या. नोकर भरती प्रवेश परीक्षेत 2 विद्यार्थ्यांक समान गुण दिवन घोटाळो केला अशें ताणें सांगलें. परिस्थिती अशी करून दवरल्या की तांकां आनी पोट भरपाचो आनी कांय हेच दवरूंक ना, उपायूच दवरूंक ना. एक भुरगो हे सरकारान कॉन्स्टेबलाच्या एग्जामीक 27 काय 28 मार्क घेता आनी तोच भुरगो PSIच्या एग्जामीक 96 मार्क घेता. म्हाका दिसता हे भुरग्याक भाजपाच्या सरकारान PSI म्हणून सिलेक्ट करचे परस ताका डायरेक्ट तुमी IPS करात, ताजो बरो सत्कार करात, नाल्यार ताका होम मिनिस्टर करा. कित्याक जो मनीस कॉन्स्टेबलाच्या एग्जामीक 28 मार्क 27 मार्क घेता, तो जर PSIच्या एग्जामीक 96 मार्क घेता जाल्यार तो सत्काराक हे जाता ठरता. आनी जे सरकार ह्यो एग्जामी कंडक्ट करता तांचोय सत्कार गोंयकारांनी करचो येता ते इलेक्शनाक. कित्याक भुरगे जे शिकता, गरीब बॅकग्रावंडाच्यान येता, जे कॉन्स्टेबला सारखे पोस्टांक एप्लाय करता, असो जर तांचे फ्युचरा कडेन जर खेळ चल्ला जाल्यार म्हाका दिसता खंयचोच गोंयकार आनी खंयचोच स्वाभिमानी गोंयकार आनी भुरगो हें टॉलरेट करून घेवचो ना. पुलिसांकूय फ्युचर ना, पत्रकारांकूय फ्युचर ना, कोणाकूच फ्युचर ना, युथांक फ्युचर ना. हें आमी उघड केल्ल्या सगळ्या हातूंच्यान काळे कारबारांच्यान BJPच्या म्हाका दिसता तुमी कन्विन्स जातले. कित्याक पुलीस तांकां काळ आनी वेळ नासता, तांकां खंयच्याय टायमार ड्युटीक आसता, नायट ड्युटीज आसता, वेगळ्यो वेगळ्यो शिफ्ट्स आसता. तांचे फॅमिली मेंबरांक खूब डिफिकल्टी जाता भुरग्यांक स्कुलाक पावोवपाक. की सगळ्यात काय कोणाचे फॅमिली मेंबरा कडेन स्कूटर नासता ऑर ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी नासता. सो वी आर वर्किंग अँड वी आर अश्योरिंग दॅट वी वील गिव देम प्रॉपर ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज इन पुलीस कॉलनीज. कित्याक स्कुलान तांची भुरगीं आसा तांकां स्कुलान ट्रान्सपोर्ट दिवपा खातीर. BJP सरकारान अत्याचार केला आज पर्यंत. हांव अत्याचार उतर वापरता कित्याक पावलो पावली तांचेर अत्याचार केला. तांकां सगळ्यांत चड जी जोरून खाल्ल्या BJPन ते म्हणटा ते गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज. गव्हर्मेंट एम्प्लॉईजाचेर बोट उखलप खूब सोंपें.
पण गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज आपले काम तितल्याच हातून निश्ठेन करता ही गजाल आमकां सगळ्यांक खबर आसा. ना जाल्यार सबंद एडमिनिस्ट्रेशन पॅरलायज जातलें असलें. 2016 7 पे कमिशन डिक्लेअर जालें. 2019 3 वर्सां काडली गव्हर्नमेंटान ते इम्प्लिमेंट करपाक 7 पे कमिशन. ते तांचे हाल थंय केलेच. पण जेन्ना ते 2019 इम्प्लिमेंट केलें तेन्ना जे लोक 2016चे पयलीं रिटायर जाल्ले हू वर ड्यू फॉर दॅट 7 पे कमिशन तांकां पेन्शन जे तांकां बेनिफिट्स दिता आसतना 7 पेचे 2020च्यान दिले. तांचो डिमांड आसा की आमकां जेन्ना 7 पे डिक्लेअर जाला 2016च्यान तेन्नाच्यान दिवचो म्हणून. अजून गव्हर्नमेंट करना. हे पयशे तुमी वांटून कितें करपाचें आसा. जर आमचे रिटायर्ड जाल्ले जर गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईजांक हे सरकार सपोर्ट करूंक शकना तांचे कडेन आनी मिन्स ऑफ इन्कम कांय ना. जे पेन्शन कितें येता तेंच आनी ते कितें सरकारान तांचेर केल्ले उपकार न्हय. तांच्यांनी जी आपली इतलीं वर्सां राज्याक दिल्या सेवा केल्या गोंयकाराची आनी सरकाराची ताजे तांकां ते बेनिफीट दिता सरकार. पण 7 पे तांकां अजून ते 3 वर्सांचे दिवंक ना. पेंडींग दवरल्या. कितले कोटी वाचूंक सोदता तुमी आनी हे पयशे खंय खावपाक सोदता. हाजें उत्तर आज रिटायर्ड गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईजांक हे सरकारान दिवचें पडटलें. फाटलीं 5 वर्सां भाजप सरकार मिनखाण सुरू करपाक अपेशी थारला. कसलीच कामां आनी उदरगत करूंक नात आनी आतां आपल्या जाहीरनाम्यांत परतून भाजप सरकारान गोंयकारांक फटीचीं आश्वासनां दिल्या. प्रमोद सावंतान गोंयकारांक मूर्ख करपाचें बंद करचें अशी खर टिका राज्यसभा खासदार आनी तृणमूल पक्षाची गोंय प्रभारी सुश्मिता देवान भाजपाचेर केल्या. You actually expect the people of Goa to believe that diesel and petrol prices which you are promising now to keep under control, that you will manage to do it? No way. तो डीजल और पेट्रोल के दाम के वक्त आपका डबल इंजन क्यों बंद हो जाता है? When it comes to controlling the price, that time double engine, central government doesn't check with the Goa Chief Minister, and Goa Chief Minister has no say in front of the Petroleum Minister. So please stop fooling the people of Goa. We would like to ask specifically the BJP government that why is it that you have failed? Why is it that you have failed to start the mining in Goa, and you have failed to give a clear policy on why you could not do it over the last 5 years? What is the point of now saying at this stage that you will start mining again? कोरोना काळात काँग्रेसीन कुटील राजकारणाची शीम खुपली असो आरोप भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन लोकसभेत केलो. कोरोना ही एक वैश्वीय महामारी, तातूंत लेगीत विरोधी पक्षान बुरशें राजकारण केलें. हे मनीसपण न्ही अशें म्हणीत प्रधानमंत्र्यान भारतांत पुराय केल्ल्या वासिनाच्या डोजाचे नियाळ घेतले. मेड इन इंडिया कोविड टीके, कोविड वैक्सीन दुनिया में सबसे प्रभावी है. आज भारत 100% पहली डोज इस लक्ष्य के निकट करीब करीब पहुंच रहा है और लगभग 80% सेकंड डोज उसका पड़ाव भी पूरा कर लिया है. माननीय अध्यक्ष जी, कोरोना एक वैश्विक महामारी थी, लेकिन उसे भी दलगत राजनीति के लिए उपयोग में लाया जाए, क्या ये मानवता के लिए अच्छा है? इस कोरोना काल में कांग्रेस ने तो हद कर दी. पहली लहर के दौरान देश जब पर्याप्त अवसर दिया था. लॉकडाउन का पालन कर रहा था, जब WHO दुनिया भर के लोगों को सलाह देता था, सारे हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे थे कि जो जहां है वहीं पर रुके. सारी दुनिया में यह संदेश दिया जाता था, क्योंकि मनुष्य जहां जाएगा, अगर वो कोरोना से संक्रमित है तो कोरोना साथ ले जाएगा. तब कांग्रेस के लोगों ने क्या किया? मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया, लोगों को प्रेरित किया गया.
कि जाओ महाराष्ट्र में हमारे पर जो बोझ है वो जरा कम हो. पेडणे आनी मालपे वाठारांत रस्तो उशीर आसलेल्यान येरादारी खातीर नागरिकांक खूब त्रास जातात. ते आपल्या कामाक वेळार पावनात. कदंबा NP सारक्यो 6-8 चक्रांच्यो गाडयो येयल्यो जाल्यार येरादारी आडखळून उरता. 108 वेळार पावना. दीस आनी रात खूब गर्दी आसता. ते खातीर बेगोबेग येरादारीचो सुटावो जावचो. तर आयची आमची बुलेटीन हांगासरूच खबर जाता. हांव अलिशा मेनेझेस तुमचे कडल्यान निरोप घेता. पूण तुमी आनीकय अश्यो बातम्यो मेळोवपा खातीर पळयत रावा गोमंतक TV.